जेजूक आमचे मदें येवकार दिवंक गीत करुया W3 पेज 263. देवा मोजा देवा तुझी वाट पळयत आसा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळयत आसा सुखी पळय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो पोरहानेला तुका देवा म्हजी कूड तुकोत रेखता देवा मोजा देवा तुझी वाट पळयत आसा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळयत आसा पवित्र जाग्यार तुझ्या मोगाच्या देवा मोजा दी म्हाका तुझें दर्शन काळीज म्हजें आशेता देवा मोजा देवा तुझी वाट पळयत आसा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळयत आसा. देवा म्हज्या देवा सगलो वेळ तुजी वाट पळोवन तुझे म्हऱ्यांत येवपाचो वेळ आशेवन आशेवन हांव आसा हो आशेल्लो वेळ हो पळोवन रावलेलो वेळ हे सकाळी तुवें म्हाका दिलाय भोव पवित्र संस्कारान तूं म्हजे खातीर हाजीर जालाय ह्या पासत दुनिया तुका आर्गां दिनवास तुजी महिमा हांव गायता तुका पळोवंक तुका बुजूंक हांव आशेता ह्या पासत म्हजी नदर ह्या भोव पवित्र संस्काराचेर दवरून तुका पळोवन आशेवन हांव परनिपाट नमस्कार करता सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगले सक्तीन म्हजी मान खोल भागोवन तुका एकल्याच दुनिया देवाक
हांव पोरनीपाट आनी नमस्कार करतां. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Sogli gawiya. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Father, we Jesus, we adore you. We want to lay our lives before you. This morning we have come before you, Lord, with all our problems, with all our anxiety, with all that we will undergo today. We have come before you to adore you, Lord. We want to thank you for this beautiful day that you have given, yet another day in our life. A day of struggle, a day of examination for us, a day of renewal, a day of coming to know you more and more deeper, a day wherein we will be more closer to you. तुझ्या सांगता की वाट चलूंक तुवें आमकां आनीक एक दीस दिलोय सोम्या. ह्या तुझ्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. नवो दीस आमचेर उदेलो सोम्या. O novo dीस उदेताना तुका आमी दिनवासता. आमचीं काळजां खरे दिनवासतेच्या मनान तुजे मुखार आसा वचून. जायते आमच्या भावा भयणांक हो दीस फावोनूय जालो. जायती आमची भावा भयणां पिडेक सांपडली आनी पिडेक सांपडून तीं आतां हॉस्पिटलांनी, घरांनी, दुसऱ्या सुवातांनी आसात. जायतीं आमची भावा भयणां आयचे दीस हो पळोवंक पावनात, बरे मरून गेले. जायतीं आमची भावा भयणां obsुयेगाक सांपडल्यात. They met with accidents. आमकां तुवें हो दीस फावो केलोय सोम्या. तुज्या मोगान तूं आमकां राखताय, आमकां सांबाळटाय. संपूर्ण मोग तुजो आमकां सगळ्यांक संपूर्ण करूंक तूं वावुरताय. सगळें
ह्या सृश्टीन आसलेल्यो सवलत्यो आमच्या पांयां तोडा दवरताय. संपूर्णतायेन आमी जिवचे हो तुजो आवंडो सुम्या. आमच्या जिवितान हो दीस दिलो देखून आमी तुका खिरीत दिनवास. ह्याच दिनवासतेच्या मनान तुका आमी आर्गां आनी दिनवास दिता. Novo dís udetana udelo amchir dunia oprime tuzo mojmo Cilico koro surya Novo dis udetana udelo amchir dunia oprime tuzo mojmo Cilico koro surya Novo dis udetana udelo amchir dunia oprime tuzo mojmo Cilico koro surya मुझेशी परतून या. कम बॅक टू मी. ह्या प्राचीत काळान हो खेरीत उलो दुनिया तुजो आमच्या कानार सादता. दिसाच्या दिसा घडयेचे घडये तुज्या पांयाशी आमी आयल्या. आमकां शेरोणां घे. तुजेशी आमी आयल्या तेन्ना दुनिया आमी व्हड म्हूण न्हय वा आमी कितें केलां म्हूण न्हय पूण तुवें आमचे पासत जायतीं ओचोरयां केल्यां तीं मानून घेवन लॉर्ड वी एक्नॉलेज ऑल दॅट यू हॅव डन फॉर अस. लॉर्ड आय एक्नॉलेज ऑल दॅट यू हॅव डन फॉर मी. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन जेजूचेर नदर दवरुया आनी आमच्या जिवितान जायतीं बरेपणां जी ताणें केल्यात ती आमच्या मनान घडोवया.
मोगल्ला जेजू, हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दितां. जायत्याच बरेपणांनी जायत्याच देण्यांनी तुवें म्हाका भरलें. फामिलीचो मोग, बाबा भयणांचो मोग, इश्टांचो सांगात, वडिलांचें मार्गदर्शन हें सगळें तुवें म्हाका फावो केलें. आयज मेरेन तुवें म्हाका बरी सावूत बोलाक दिवन राखलें. दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक तुवें म्हाका फावो केलें. जायतीं तुजीं देणी आनी बेसांवां म्हाका म्हज्या गोराब्याक तुवें फावो केलें. जायतींच आमचीं भावां भयणां कश्टावतात जेजू. ह्या वेळार तांकांय तुज्या पांयांशी हाडूंक, तुजो अनुभव तांकां दिवंक तूं म्हाका फावो करताय म्हूण हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दितां. अनेक नव दीस तुवें म्हाका पावो केले. हे सगळ्या देण्या खातीर हांव तुका दिनवास करता. सकाळी उठून तुजी सेवा करून 2 दिसां तूं म्हाका कितें करता. तुजी कृपा म्हजे दोतोर मोकळा जेजू. एक एक दीस तूं म्हाका राखताय, सांबाळटाय. तूं म्हाका 2 दिसां बरी साबूत भलायकी दिताय. हे सगळ्या देण्या खातीर हांव तुका दिनवास करता. तेच भाशेन मोकळा जेजू, आमची जायतीं भाव भयणां पिडेन कश्ट वता. जावं घरांनी जावं हॉस्पिटलांनी ताका बेगोळी पावलो. ताची सेवा ताची कुत्तेल्याची नर्सी आनी ह्या जायतीं भाव भयणां एकामेकाची सेवा करतल्या. तांकांय बरी भलायकी जाताली. एकामेकाच्या हुस्क्यान एकामेकाच्या गरजांक पावूंक मोकळा जेजू तुजो सादर करपाक सांगता बाबा. I thank you for all the blessings you have bestowed me. I have many plans for today. I want to unite my plans to your plans. Help me, Lord, that each and every moment of this day may be a total surrender to your will. Help me to live this day with love for your holy cross. Let me unite my daily sufferings, my little suffering in this day, to your suffering in the cross. I lift up my sister's family, who is in a moment of suffering. I lift up each and every family
दुनिया कितली बरेपणां तूं आमचे सवेन दाखयताय, तरी आसतना आमी वसो दुनिया तूं कितलो विस्वाशी, तरी आसतना आमी पातकी आनी आमी अविस्वाशी. पातकाच्या भारा खाल आमी चिड्डले. आमची काकूत कोर म्हूण आमी मागता. तुजी नदर आमचेर घाल. आमकां पळय दुनिया. आपटोन साहिबा ओळा आमची काकूत कोर दुनिया. तुझे काकलुतीक आमी आशेता. भोव करून ह्या प्राचीन काळान तुझे काकलुतीक आमी सगल्या वेळार उलो मारता. जायते प्रश्न, जायते तरेची भिरांत, जायते तरेचे वायट दुनिया आमचे भोंवतणी घडटा. जायते तरेचे वायट दुनिया आमच्या जिवितान घडटा. तुजे विरेत आमकां कळूच ना. तुजे भायर म्हज्या देवा म्हाका वाट दाखयतलो कळूच ना. तूं काकूत करशी जाल्यार हांव जियेतलो. तूं वाट दाखयशी जाल्यार हांव चलतलो.
तूं बऱ्या उदकाक वरशी हांव पियेतलो. तूं बरो चरव दिवशी हांव जेवतलो. दुनिया आख्या संवसाराचेर जो काळोख उप्रासलेलो आसा तो तुजे मुखार आमी दवरता. तुज्या पांयाशी हाडटा. आमी करूंक जाता तसलें घडये कांयच ना, पूण तुज्यान दुनिया सगळें जाता. तुज्यान दुनिया सगळें जाता. ह्या पासत आमचें जिवीत तुज्या पांयाशी आमी दवरता. सर्व आमचें तुजे मुखार आमी समर्पिता. आमची काकूत कर. आमकां परतून तुजेशी येवंक तुजी कृपा तूंच दी. संवसारीक ओस्पायांनी आमी साणून वचना जावंक आमकां फावो कर तुजे कृपेन. संवसारांतल्या मनशांनी आमचे पासत निर्माण केल्ल्यो भिरांत दुबाव ते तूं काडून उडय. आमचे मदें पडलेल्यो फुटी तूं दुनिया सारक्यो कर. आमी दुर्गां घातल्यांत आमचे मदें ती मोडून आमचे मदें पूल बांद मोगाचे. आमचे मदें पूल बांद बऱ्या संबंदाचे. ह्या पासत दुनिया एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक मानून घेवंक आनी एकामेकाक तुजेशी हाडूंक आमकां फावो कर. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
प्राचीत कोण भावा भयणी मोन आमचें नवें जावं प्राचीत कोण भावा भयणी मोन आमचें नवें जावं पेजुया आमची काळजां ती आमची आंगोस्रा जेजू वरवीं बापाशी दोयाळ आमकां दोया जेजू भयणी मोन आमचें नवें जावं दी प्राचीत कोण बाबा भयणी मोन आमचें नवें जावं दी. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुका जेजू कृपा देव. आयचे मिसाची भेटेक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकी रुजारियो पेरेरा आनी मारिया बेनेदित सिल्वा हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या राज्या पासत आमी देवा मुखार आमची मागणी दवरुया. करीत भाशेन ह्या दिसांनी जे वेगवेगळे तरेचे प्रश्न आमच्या गोंयचेर आयिल्ले आसात ह्या प्रश्ना पासत देवा लागीं मागुया ते आमकां सुटावे करून दी म्हणून. बो करून डबल ट्रॅकिंग हाचे विशीं वेलसांव आरोसी हांगासर ही जी केस्तांवां चल्लेलीं आसात RVNL आनी लोकां मदें RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड हांणी जें बेकायदेशीर काम चालू केल्लें आसा तांणी तें बंद करूंक तांचे पासत मागुया. आमचो सरकार दोळे बंद करून कान बंद करून ओग्गी आसा तांचें तोंड उगड म्हूण मागुया. आमच्या सरकाराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया तांणी समजून घेवंक आनी लोकां बराबर रावंक. आनी जायतो लोक जो भायर सरलेलो आसा आपले हक्क मागूंक तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक पुलिसांनी वावरूंक आनी न्हय तांचेर आड वचूंक आमच्या पुलिसां पासत खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हे दोन भाशेन आमी जरी तर आमचो मोग जियेलीं जाल्यार आमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरतल्या. बऱ्या सामारितानाची वोपार सांगून जेजू आमकां शिकयता ते आमी समजूंक आनी एकामेकाच्या आदाराक आमी पावूंक पेल्याचो आनी देवाचो मोग करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी एकामेकाचो मोग करूंक चुकल्या. आमी जायते पावटी दुसऱ्यांचे गरजेक पावूंक फाटीं रावल्या. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दुलोप बापा आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या पातकी सैमाच्यो वंडावण्यो दमावंक आमकां बळ दी आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलून सर्गीच्या सुखाक आमी पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
ओझेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, इस्रायल पोरजे, सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येयात. तुमच्या खोटेपणाकूच लागून तुमचें जालां गोठ्ठोन. कोणती दुखीचीं उतरां घेवन सर्वेस्पराशी परतून येयात. ताका म्हणात, आमकां नव्यान सूख मेळच्याक आनी आमच्या ओंटांनी आमी तुका वाखाणणेची भेटोवणी करच्याक सगळे आमच्या खोटेपण काडून उडय. आसिरियेच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी चडून बसची नाव. आमच्याच हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी परतून आमचो देव म्हूण पाचारची नाव. कित्याक तुजें सवें अनाथांक काकूत मेळटा. तांच्या अविस्वाशीपणाक वखद लायतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलों. कित्याक म्हजो राग तांचे वेलो करसल्लो. दोवा वरीं हांव इस्रायलाचेर पडटलों आनी कोनेली सारको तो वचतलो. लिबानाच्या रुखा पोरीं तो पाळांक येतलो आनी ताचे फांटे पयस पयस पावतले. तो आर्जेंटिना वरीं सुंदर आनी लिबानाच्या देवदारा पोरीं दोमदोमीत जातलो. म्हजे सावळेक तीं बसूंक येतलीं. गोवाचें तांकां खूब पीक मेळटलें. दाकाचो मळो तीं रोयतलीं आनी लिबानाच्या इतल्या ना वस्तो सोरो तांकां मेळटलो. कुड्ड्या देवा लागीं एफ्रायमाक आनी कसलो संबंद उरला? ताचे मागणें आयकता तो हांव आनी तांचो सांबाळ करता तो हांवूच. हांव एका सदां जियेता सुरू रुखा सारको. म्हाकाच लागून तुमी सुफोळ जातात. शाणो मनीस हीं उतरां समजून घेवं. नेणान मनीस ताचो अर्थ शिकूं. सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. बरीं मनशां ताचेर चलतात, पूण पातकी मनशां आडलून पडटात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. ओळखूंक येनासलोलो हो ताळो हांवें आयकलो. तुज्या खांदार जूं दवरलां तें हांवेनूच काडलें. पांटी करचो वेतीचो वावर तुज्या हातांतलो काडून उडयलो. तुज्या दोळडीरपणांत उलो मारलोय आनी हांवें तो निवारलो. आमचो जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. वळवळ्याच्या कुपांनी लिपून तुका हांवें जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. पोरजे म्हजे शिडकावणेक कान दी. इस्रायला, तुवें म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. आमचो जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. पोरको देव तुमचें मोदें आसचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक बोजू नाकात. जाणें इजिप्ताच्या देसांतलीं तुका भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव. आमचो जबाब, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. म्हजे पोरजे, म्हजें मात आयकल्लें जाल्यार. इस्रायलान हांवें दिल्ली वाट दवरलोली जाल्यार. बऱ्यांतलो बरो गोंव दिवन हांव तुमकां पोसतलो आसलो आनी खोडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलो. आमचो जबाब,
हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पोर, सर्गींचें राज लागीं पावलां. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच धनी आनी तुज्या दोनया देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान, सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हांचेहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगोर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान आनी सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसोच आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाचो उलो आमकां परतून परतून आयकूंक येता. आयज ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां आनी ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकान खेरीत भाशेन हो उलो आनीक एक पावटी. भोव करून अविस्वाशी जाल्ले परजेक, जी परजा देवा कडलें बरें घेता पयलीं आनी मागीर अनुपकारी जाता. अनुपकारी जाता आनी अविस्वाशी जाता, दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेता. ह्या पासत देव ओजियस प्रवाद्याचें जिवीतूच वो ताचें लग्न जिवीत एके भाशेन वापरता हो संदेश खेरीत भाशेन दिवंक, जंय ओजियस प्रवाद्याची पोतीन ओजियसाक सोडून गेल्ली, वच परतून घेवन ये. आनी ओजियस प्रवादी आपले पोतिनीक परतून घेवन येता. परतून घेवन आयल्या उपरांत ती ताचेशी रावली आनी मागीर परतून अविस्वाशी जाली आनी कोणा फाटल्यान गेली. आनी तरी आसतना देव ओजियसाक आनीक एक पावटी सांगता, वच तिका घेवन ये. म्हणटच ओजियस आपणाचे खुशे भायर पासून वचून देवाची खुशी पाळटा, तिका परतून घेवन येता. तरी आसतना ही वस्तरी ही ताची पोतीन आनीक परतून आनी कोणा फाटल्यान वेता. आनी असल्या वेळार देव म्हणटा, वच तिका घेवन ये. जरी ओजियस प्रवाद्यान निशेध मारलेलो हाचेर, म्हणजे देव परतून परतून आपले पोतिनीक भोगसूंक आपणाक एके भाशेन आग्रो करता म्हणून, पूण देवाचें आयकता आनी आपले पोतिनीक परतून घेवन येता. आनी देव खेरीत भाशेन दाखयता की म्हजो मोग असलो. कितलीं तुमी अविस्वाशी आनी वायट जालीं जाल्यारूय सगल्या वेळार तुका परतून घेवंक, तुका परतून हाडूंक हांव तयार आसा. तर भाव भयणीनो, आमी देवाशी परतून येता म्हूण दाखोवंक आमी कितें करतले? कशे भाशेन आमी देवाक दाखयतले? वय आमी खालती, आमी चुकल्या जाल्यार पयले सुवातेर आमची चूक मानून घेवन आनी आमची चूक मानून घेवन आमी देवाच्या मोगाचें जिवीत जिवंक, देवाच्या मोगाचें जिवीत जिवंक आज्ञा आमकां जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगून दिल्या. बरो प्रश्न हो धर्मशास्त्र्यान ताचे लागीं विचारलेलो.
आनी धर्मशास्त्री जरी तर हो प्रश्न विचारता जाल्यार दोन कारणां जावपाक शकता. एक, ताका खबर ना. दुसरें, तो जाणा आनी परिक्षा करपाक सोदता. जाल्यार हो धर्मशास्त्री जेजूचो जबाब बरे भाशेन मानून घेता आनी जेजून सांगलां तें आपणाच्याय जिवितान आपूण उच्चारता तें आमी आयकता. जेजून ताच्या प्रश्नांक जाप दिवंक इस्रायेलाचो वो जुदेवांचो जो कायदो दिल्लो आसा ताका आमी म्हणटा शेमा, ह्या कायद्यांतली हे पयलो भाग वेचून काडटा. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकान तो आमकां मेळटा. पयलो आनी व्हडलो कायदो 10 मानेमेंट जे दिल्ले आसात तातूंत हो पयलो कायदो. तुज्या एकल्याच देवाक परनिपाट करून तुवें नमस्कार करचो, दुसऱ्या आनी कोणाकूच न्हय. जाल्यार ह्या देवाक तूं परनिपाट आनी नमस्कार करता तेन्ना हो तुजो मोग, ताचें सवें तूं उक्तो करता. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या मनान, सगल्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो, दुसरो आनी कोणूच ना. म्हणटूच ह्या संवसारान जियेता आसतना आमी दुसऱ्या कोणाकूच वा कित्याकूच आमचो देव म्हूण मानिनात. एकलोच आमचो देव सर पदवेदार. जाल्यार हो कायदो जो दिल्लो आसा, व्हड्यांतली व्हड ही आज्ञा दिल्ली आसा, ती पूर्ण जातली जाल्यार लेवी शास्त्रान जें बरयल्लें आसा ताचें जेजू ताका उगडास करता. आनी तें म्हणल्यार तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो मोग तुवें करचो. म्हणटूच दोन भाशेचे मोगाची आमी खबर करता जाल्यार तातूंत ऑटोमॅटिकली दुसरो तिसरो मोग येता, तो म्हणल्यार आपलो मोग. आपलो मोग करता तसोच तुजो मोग तूं करताय तसोच तुज्या पेल्याचो मोग करचो. तर भाव भयणीनो, आमकां जेन्ना देव आपयता तेन्ना जोण एकलो आमी आमचोच मोग करता जाल्यार आमचेंच बरेंपण आमी पयलीं चिंतपाक जाय. आनी आमचेंच बरेंपण चिंतप म्हणल्यार पातकाक लागून आमी पडटा, पातकाक लागून आमचें निसणटण जाता. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, पातकाक लागून आमचेर वायट जें आयिल्लें आसा तें पयस करूंक आमचोच मोग करूंक गरज. आनी पातकाक लागून जें आमचेर वायट आयिल्लें आसा तें पयस करचे पासत देवाशी येवंक गरज. तर देवाशी येवंक आमी जी दुर्गां बांदलेलीं आसात, आमचे मदें आनी देवा मदें पातकाची दुर्गां, आमचे मदें आनी पेल्या मदें जी आमी दुर्गां बांदलेलीं आसात, झगडीं केस्तांवांचीं, दुबावाचीं, भिरांतीचीं, दुसऱ्यांक उजार करपाचीं, असलीं दुर्गां मोडून आमी हे पूल बांदूंक आयज आमकां आपयता. तर हे पूल बांदूंक देवानूच आमकां शिकयलां, हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजें आयक. जाल्यार आमी जोण एकलो देवाचें आयकून, देवाचें उतर पाडून आमचोच मोग आमी करता देखून पेल्याच्या मोगांतल्यान आनी देवाच्या मोगांतल्यान तें आमी दिसाचे दिसपट्टी जिवंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागून घेवया. गायन घेऊया C38, पेज नंबर 44, C38. Tuka
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नेके पयसुबेच्यो आदावा सोर्बेस्पोर मानून घे. दयाळ बापा, आमी भेटूंक हाडल्यांत त्या दानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ती तुका मानता तसलीं जावं आनी आमकां तारण जडूंक उपकारूंक हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमान दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्ताचो गुटभर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा होते. तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमचो देव सगल्या वेळार आमचो मोग करता. तर आमी देवाचो मोग करूंक आनी हो मोग आमी पेल्याच्या मोगांतल्यान दाखोवंक आमकां करपा मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो विरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेवया D9 पेज नंबर 51. D9. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं आमी आतां मोगोसो तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोसो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोसो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, ह्या बलिदानान आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या काळजांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक फळादीक जायसो कर आनी आमी स्वर्गार पावसोर तुज्या जिवान आमकां ओदीक ओदीक भर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. आयज सांजेर 5:30 वाजता पवित्र कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस जातली. तशेंच आयज मीस जाल्या उपरांत आयज ही धर्मीक दाखोवन तुजेच फाटल्यान येता. तुमी सगल्यांनी ह्यो टिकेटी काडल्या म्हूण समजता. सगल्यांनी आमी येवन तातूंत भाग घेवचो. कोणें जर त्यो टिकेटी काडूंक ना जाल्यार त्यो सांजेर एवेलेबल आसतल्यो. आमी सगल्यांनी जाता ते भाशेन ह्या देखाव्यान वांटो घेवचो. जशें सांगलां, हाचो फायदो जरी तर कितें येता जाल्यार तो आमच्या दोतोनीच्या वावरा पासत वेतलो. आयतारा दीस दुसरें मीस जाल्या उपरांत कॉन्फ्ररीच्या सगळ्या वांगड्यांक जमात जातली. आमची सुमान सांताची तयारी करूंक आनी सांतूस पासूसाची तयारी करूंक सगळ्या वांगड्यांनी चुकयनासतना हाजीर जावची. आनी आमचे युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स जे कोण घरांनी बरी ना तांकां कुमन्यां घेवन येतलीं ह्या आयतारा दिसाक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार गायन घेवया. I35 पेज नंबर 138. I35. Sai tuka deva dene, mokur pani boksone. Sai tuka deva dene, mokur pani boksone. Deu melta bava mode. Mukta sotace sove, sukma fici vidnove, et sarantu kapurte, Deu melta bava mode, mukta sotace sove, sukma fici